आयज नोवेनाचो 7वो दीस मान्योत आग्नेत आपल्या जिविताचे कार्य आत्मिकताय नियाळून संस्थेन जियेलो. जेन्ना आमी एकामेकाचे चितान आयकता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचो अनुभव मेळटा. आमच्या तशेंच हेरांच्या जिवितान देवाच्या आत्म्याची गोड्डिता पळयता तेन्ना आमच्यो चुक्यो आनी आमची असोक्ताय मानून घेता आनी आमी कितेंय करूंक वो निर्णय घेवंक वेताना देवाच्या आत्म्यान आमकां आदार दिवंक विनयता. मानेवंत आग्नेलाची आत्मिकताय उचल्या पावंड्यावेली आसली. ताणें आपल्या शेगुनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो दोम सगल्यांक फाकयलो. जंय राग वसतालो थंय ताणें मोग वंपलो. ताच्या फिरगोसकारां मदें दुस्मानकाय चलताली. तांकां भावपणाच्या एकवटांत जियोंक शिकयलें आनी तांची किजिलां जोगडी इश्टागोतीच्या उज्यान लासून उडयली. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. वावुरतल्या बाबा भयणां पासत मागूंक मीस भेटयता गोवन कम्युनिटी राशोल. ह्या मिसाक आयलोल्यो आसात त्यो रमारी ओश्यो. आसागांव सांत केटन इगोजेची फिरगोजकारां आनी तांचो पादविगार पाद्री जुलियो मेंदीस, वारखा ग्लोरिया सायबीन इगोजेची फिरगोजकारां आनी ताचो पादविगार लुईस आल्वारीस, तोरपा सियोली आलेडी ऑफ द कॉन्सलेशन ऑफ द पर्सिक्युटेड चर्च हाची फिरगोजकारां आनी तांचो पादविगार पाद्री पेद्रू सिमांव मास्कारिनस, दावोली नावेली सांत जुजे कोपेलाची फिरगोजकारां आनी तांचो पादविगार पाद्री आग्नेलो डायस हांकां सगल्यांक उनुनीत येवकार. तुमच्या सगल्या इतेसांवा पासत आमी मागता. सगलीं आमी उबी रावया. Deva sod gidanga
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आज्ञेन आपलें कार्य आत्मिकतायेन नियाळटालो. मानेवंत आज्ञेल आमच्या जिवितांत एक नमुनो जावन आमच्या जिविताची यात्रा आत्मिकतायेन चलोवंक आमकां शिकयता. ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक आमी फिकीर घेवंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलतल्या तेन्नाच की आमचे निर्णय फलादीक जातले. हे मिसाचे भेटेंत ही कृपा आमकां मागून घेवया. आयचो दीस खेरीत भाशेन पिडेवंत आनी निराशी जाल्ल्या खातीर भेटयला. तांणी आपल्या कोश्टां दुखांनी जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी सगळीं आमची पातकांचो उगडास करुया. आनी ह्या मिसाचो फोड उदी करून जी मागणी आनी इंतेसांव आमी घेवन आयल्यांत ती आमकां पाद आग्नेलाचे मजतीन फावो कोर म्हणून ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेतना आमचे चुकीचे पातकांचे बोगसणे मागोया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी काणाचो चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाक घेवन सदांच सांबाळ मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर बोळीश देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेंत कोश्टतल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमी प्रार्थना करता. उदी करून हांगासर भावार्थान एकठांय जाल्लीं पिडीवंत भावा भयणां दुखींत आनीक पिड्येंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखूंक जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणी खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योन सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचो. प्रितीच्यानो देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडना त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना
त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो कोरे आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता देवाच्या भुरग्याचो आमी मोग करता म्हूण हे कोणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला संवसाराचेर आमी जैत व्हेला तें हें आमचो बावाट देवाचें उतर हें देवाचे वळोवकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां सगलीं म्हणुया तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां देवा राजाक तुज्या शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो नियनितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो सगलीं म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो ताचो जीव ताच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक तांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चोडटली दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलो सगलीं म्हणुया तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां सदांकाल ताचें नांव व्हड जाव आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं प्रितुमेची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सुदोव म्हूण म्हणटलीं सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं सगलीं म्हणुया तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगलीं राष्ट्रां उद्गाराक सगलीं उबी रावया सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान
गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगताली. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी संवसाराचे कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी तोंडांतलीं भायर सोदतात तीं माणकुलीं उतरां आयकूंक अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयचो विशय मानेवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकायेन नियाळटलो असो विशय आज आमचे मुखार आमचो भावार्थ जागोवंक, आमकां आमच्या जिवितान मार्गदर्शन दिवंक आयज असो आटापून हाडलेलो आसा. आयचे शिव वर्तमानांत आमी आयकलां, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, बरी खबर परगटूंक. धर एका भाग्यवंतान ही उतरां आपल्या जिवितांत लागू केलीं. सर्वेस्पराचो आत्मो आसल्या बगर ते भाग्यवंतपणी जिवीत जियेचे नात, ना म्हणून दुसऱ्यांकूय दिवचे नात. सर्वेस्पराचो आत्मो आसूंक जाय. मानेवंत आग्नेलान आपले कार्य ह्या आत्मिकायेन बरोवनूच ह्या संवसारान केलें. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज तुमी इतली उरपोंजेन इतलो लोक सोगोट आयजूच न्हय, ओरोसभर आमी पळयता ह्या पिलारच्या दोंगरार येतात. आमी ल्हानूच भुरगे आसतना ह्याच पिलारच्या दोंगरार असलीच कितें भावना घेवन आनी परत परत आमच्या वडिलांनी आनी आमच्या पाद्री भावांनी आमकां पत्तून आमच्या मनांत काळजांत रिगोयलीं मानेवंत आग्नेलाची मोलादीक उतरां. आत्मिकायेन भरलेलो शांत मेंढरो प्रवचन करतना आख्खें पुलपीत आनी लोकांची काळजां गाजयतलो, पूण आपल्या जिवितांत एक ओसोक्त, कुडींत ओसोक्त आनीक पत्तून दुयेंत पडटलो. पूण आत्मिकायेन भरून देवाचें उतर परगटूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसऱ्यांक चलूंक आदार दिवंक तो बोलवंत आसलेलो, कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दर एका काळाक देव आमकां भाग्यवंत मनीस फावो कोत्ता आनी आमी सुभागी आमच्या काळार जायते भाग्यवंत ओदी करून आमच्या भारत देशांतूच आमकां फावो केले.
तांतले मदले दोगूच जाणांक हांव तुमचे फुड्यान दवरतां. आत्मिकायेन बोललेली आनी आत्मिकायेन बरोवन आपले कार्य करतली. आमच्या काळार जियेली कलकटाची मदर ट्रिजा तिवूय आत्मिकायेन बोललेली आनी आत्मिकायेन बोललेली म्हणून संवसाराक फांकोरली आपले बरे कार्याक लागून. आत्मिकायेन बरोवन दिसपटी देवा सवयेन संबंद जोडून आनी त्याच संबंदान ती होच आत्मिकायेन बोललेलो रस्तो दुसऱ्यांक दाखोवंक ओदी करून मोगाचो सेवेचो आनी कितें भाशेन जेजूचो रूपकार जातलो. दुसरो आमकां नामुणो आमचे काळार जियेलो म्हणल्यार मानेवंत आग्नेल. ताची आज भोक्ती करूंक उगडास करूंक ताच्या जिविताची देख घेवंक आमी आयज हांगासर एकठांय जाल्या आनी सबारबाग आमी येता. पाज आग्नेलाच्या जिवितांत कितलेच घडण्यो आसात ते आमच्या जिविताक फायद्याच्यो. ओदी करून आत्मिकायेन बोललेल्यो ताज्यो ह्यो सेवा चाकरीच्यो घडण्यो. जशे परीन आमकां सांगून दिलां जे गोराब्यान फूट पडलेली थंयसर पाज आग्नेल आपली ओत्मिकायेन बोललेली जाणवायेची बोललेली उतरां सांगून तांचे मदें एकवट हाडटालो. कोण सोऱ्याचे नाजार सोरो पिवोन आपले फामिली कुटुंबाक दूख दितालो त्या सोऱ्याच्या नाजार आसलेल्या मनशाक देवाचो आशिर्वाद दिवन बरे पडीन ताका कुमसार करून आत्मिकायेन आपण बोल्लोलो तसोच तांकांय आत्मिकायेन बरोवन ताजें जिवीत सुरगायलेलें. मोगाल भाव भयणीनो, जशे परी आमकां सांगलां आनी आमी जाणाव पाज आग्नेल पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो म्हणून आत्मिकाय ताजे सोबे आसा म्हणून राशोलचे सेमिनारीन ताका ओत्मीक गुरू केलो. ओत्मीक गुरू म्हळ्यार ओत्मिकाय ताच्या जिवितान आसा. कोणाकूच तें फावो जाली ना. सगळेच पाद्रींक तें फावो जावंक ना पूण पाज आग्नेलाक हें फावो जालें आनी ताची ओत्मिकाय घेतलेले ताची ओत्मिकायेन बोललेली सेवा करलेले जायते पाद्री आमकां सांगून गेलेत. हेच मोटार जिवन जायते जाण ताची उतरां इतलीं गोड गोड स्वर्गीचे राजाची उतरां एक शांत मेंढरो जावन दुसऱ्याची काळजां गाजयतलो जावन असलो पाज आग्नेल. मोगाल बाबा भयणीनो, पाज आग्नेलान आपले जिवीक पवित्र आत्म्यान भरून ओत्मिकायेचें कार्य करून देवाक आनीक मनशाक भेटयलें. आयज आमी ताची इतली भोक्त आसा जाल्यार ताचे हे ओत्मिकायेक लागून आनी ताच्या ह्या देवाच्या आसण्यान बोल्लेले जिविताक लागून. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जो मनीस ओत्मिकायेन बोल्लोलो ती ओत्मिकाय आपणाक केन्नाच दवरिना. मदर ट्रिजान ही ओत्मिकाय आपणाक दवरूंक ना. आख्ख्या संवसाराक तिणें आपली ओत्मिकायेची चाकूंक घोटसाण दिली. मानेवंत आग्नेलान आपणाची ओत्मिकाय आपणाक दवरूंक ना दुसऱ्यांक दिली. आमचे सौभोवती देवान रचलेले सृश्टीक आमी पळोवया. कसलेची सृश्टी आपण्या पासत जियेना, आमचे पासत दुसऱ्या पासत. देवान रचलेल्यो कांय बऱ्यो सोबीत सुंदर नदयो, त्यो नदयो आपणा पासत जियेनात. तांचे पिवर तें उदक आपणा पासत न्हय पूण दुसऱ्या पासत. देवान रचलेलो सूर्य आपणाक उजवाड दिवंक न्हय पूण दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक. सोबीत सुंदर आमच्या व्हरतांनी आमचे सौभोवती एक परमळाचें फूल आपणाक पळमोट दिवपाक न्हय पूण दुसऱ्यांक पळमोट दिवपाक. असली साबार देवाची सृश्टी आमकां दाखयता ती आपणा पासत जियेना म्हणून पूण दुसऱ्यां पासत जियेता म्हणून. तोच देव आयज आमकां उलो कोत्ता. हाचे सुवर्तमानान तोच देव आमकां सांगता सर्वेस्पराचो आत्मो आमचेर जण एकल्याचेर आसा. सर्वेस्पराचे आत्मिकायेन आमकां जण एकल्याक बोल्ल्यांत. हेच आत्म्यान भरून आत्मिकायेचें कार्य करूंक मानेवंत पाज आग्नेला भाशेन आमी जावंक आयज देव आमकां उलो कोत्ता. व्हडले भावार्थान आनी खतखत्यान तुमी हांगासर एकठांय जाल्यांत. आयज देवाचो हो संदेश घेवन आमी आमच्या घरा परतून येतले तेन्ना आत्मिकायेन आमी बरोवया.
आनी ही आत्मिकाय आमकां दरची न्हय, आमी दुसऱ्यांक दिवया. हेंच करूंक आमचो देव आमकां उलो कोत्ता. मानेवंत आग्नेल सदांच खालतो जावन ल्हानवीक जावन मूय जावन ताणें सागोर घाली. ओकमान केल्यार पिडू नासलो. जायती आमची बाबा भयणां म्हणटात, फादर आमी कितले फिरगोजेनी समुदायांनी बरो वावर कोत्तात, बरेपण दिसना. देव आमकां तसलें बरेपण ह्या संवसारान घेवंक आपयना. आयज 9 आनी 6 वर्सां जालीं मानेवंत फादर आग्नेल ह्या संवसारान सोंपून गेल्यार, पूण ताजें बरेपण ओंपलोलें आत्मिकायेचें जिवीत आजून आमी नियाळटाव आनी दर एक पावट नियाळटाव आमी नवीं जाताव आनी नवेपणान जिवोवंक आमकां उलो कोत्ता. तर प्रितीच्या बाबा भयण्यो, आयज ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसाक तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार करतना मानेवंत आग्नेला भाशेन आत्मिकायेन भरून पवित्र आत्म्यान भरून आमचे जिविताचें कार्य करूंक म्हाका आनी तुमकां उलो मानेवंत पाद आग्नेलाक फुडें घालून आमी देवा लागीं मागोया. आमकांय असलेच भाग फावो कर म्हणून आत्मिकायेन बोल्लेले आनी दुसऱ्यांक आमी आत्मिकायेन भरतेली देवाची खरी भक्त जावंक ह्या मिसांत मागोया. सगळीं आमी उबी रावया. भावार्थान ह्या पिलारच्या मोठार दोंगरार आमी एकठांय जाल्या. जायती आमची मागणी आमची इंतेसांवां आसतलींच. ह्या वेळार भावार्थान ओतमी खायेन भरून आमचे थोडेश्यो गरजो बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. मान्यवंत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार सोस्तेच्या सगल्या वांगड्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफळायेन पाळूंक आनीक आमचें आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या मोदल्या गरजेवंतांचो आमी उगडास कोत्ता. तांच्यो अडचण्यो आनी प्रश्न पयस जावंक तांकां आदार मेळूं आनीक गरजेक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक आमच्या कोनवालायेचे हात उदारपणी तांकां पावूंक निर्मूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेंत आनी दुखांत कोश्टवतलीं भाव भयणी आजीर आसात. बापान तांचे सोबें आपली दया दाखोवंक तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सगल्या पिडेवंतांक आदार दितलीं आमची भाव भयणी भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर घरचीं जी तांचो जतनायेन परामर्श करतात तांणी सेवे चाकरेच्या मोनान हो वावर फुडें व्हरूंक तांकां कृपा मागुया. मान्यवंत आग्नेलाच्या 7 कोरोना खातीर आमची खालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचें आनी सेवेचें दायज दवरलें. ताचे मजतीन आमी सगल्या समाजांत सेवा चाकरेची जावंक आमकां प्रेरणा मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया.
थोडोच वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची ते सावा मागणी आमी बापाक उबारुया. कोणेय तर आमकां आपणा पासवत मागूंक लायला आसतलें, पिलार वचोन म्हजेय पासवत माग. उदी करून अंतरुणार असलेली आमची बाबा भयणां, कश्टातली आमची भावा भयणां बसत आमी मागोया. भोव मोगाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी भावार्थान केल्ली मागणी आयकून घे. जें कितें आमच्या काळजांनी मनांनी आसा तूंच तें जाणा. हे सगळें तुजेच आदारान आमकां फावो कोतलोय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या मोशा बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दारांत सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव दयाल बापा, आमच्या जिविताची दोरी एक घोडी तूं चलयताय. भलायकेन आनी पिडेन तुजे हात आसात. ह्या बलिदानांत जेजू कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत असलेल्या आमच्या बाबा भयणीची कोस्ट आनी दुखीन आमी तुका भेटयता. जसो ताच्या पिडेंक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसोच तांकां मेळ्ळले भलायके खातीर आमी संतोश भोगूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणेन आंकवार मोरेतावन झोलम घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Tuja
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नवे आनीक सासणे कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. वाडताचो गूट पोरगो तुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची मिसांत वांटो घेवंक आयलेल्या दर एकल्याची दया कोर म्हण आमी मागता. बागयोंत आंकवार मारी देवा माईचे संगाती सांजे तिचो पोती बागेवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवोल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाल बाबा भयणीनो, पाद रागनेलाची देख घेवन आत्मिकायेन बरोवन आमचें दिसपडचें कार्य आमी करूंक देवा लागीं जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे पिडेंतली एक्सिडेंटांतली आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं बरवशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पथकांतली सोडय आनी सोराकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें आनी आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या अपुर्बायेन आमकां जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण आपले पवित्र सोबेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजू नाले एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती वस्तो जेजू आत्मिकायेन बरोवन कार्य करूंक आमकां बोड आनी गोठाय दितलो आयज ह्या शेडीच्या जेवणाक आपयल्यां ती आमी सगलीं सुभागी तुमी तुवें म्हजे व्यतिरिक्त म्हाका पावना पुढच्या Favor,
घडीभर आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांनी आयिल्लो आसा ताचेशी आमी उलोवया, दिनवास सुया, आर्गां दिवया. जे फावर आमी मागूंक आयल्या ताचे लागीं आमी मागुया. उबे रावया. प्रार्थया. खोनवाल्या बापा, पिडे शिडेन वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगाचें बोळ दाखोय आनी तुजे सासणेक सासायन बरीं जावं. तुज्या भावार्थाचे झोम्यान ती तुका वाखाणूक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, तुमची भक्ती, तुमचो भावार्थ पळोवन आमकां सगळ्यांक उत्तेजन मेळटा. आमी एकामेकाच्या जिविताक पळोवन शिकता आनी खऱ्यांनीच तुमचे कडल्यान आमकां जाय तें शिकूंक मेळटा. इतल्या फिकिरीन, इतल्या खोतखोत्यान व्हरोन तुमी ह्या पिलारच्या दोंगरार येतात. आमचे आवडे की तुमकां मागलेलें मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन बेगीनूच मेळोंक आनी मानेवत आग्नेल तुमच्या कुटुंबांक जावंक स्फूर्ती दितलो, मार्ग दाखयतलो. सांत कोरण्याच्या रस्त्यार तुमकांय चलोवंक, तुमकां एके भाशेन तो शिकयतलो जावंक आमी आमचे आवडे. ह्या मिसांत रोमारी घेवन येतल्या आसगांव सांत कायतान इगोर्जेच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पाद्विकाराक पाद्री जुलियो मेंडीस हांकां, वार्का ग्लोरिया सायबीन इगोर्जेच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पाद्विकाराक लुईस आल्वारीस हांकां, ट्रोपा सियोली आवर लेडी ऑफ द कॉन्सोलेशन ऑफ द पर्सिक्युटेड चर्च हांच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पाद्विकाराक पाद्री पेद्रो सिमाओ मास्करेनियस हांकां, दाबोर्ली नावेली सान जुजे कोपेलाच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पाद्विकाराक पाद्री आग्नेलो डायस हांकां, तशेंच आयचे मीस सोमरोमतल्या पाद्री लुसियान फाल्कांव पिलार पाद्रीच्या झारखंडच्या चिरायन मिसावांतलो तुमकां सगळ्यांक दिनवास. तुमी ह्या नोवेनाच्या मिसांत तुमच्या फिरगोजकारां बरोबर हे मीस भेटयले म्हूण तुमकां मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते उपकार आनी देणी मेळूं म्हूण आमी मागता. कांय कळोवण्यो. पिडेस्तांचेर मागणें ह्या मिसा उपरांत इगोर्जेन जातलें. एक नवी ऑडियो CD पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या बँड स्टँडांत ती विक्रेक मेळटली. आमच्या पिलारच्या संस्थेन पाद्री जातल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो कोंकणी बायबल डायरी तशेंच इंग्लीश बायबल डायरी तुमकां बँड स्टँडांत वो पुस्तक शाळेच्या भायर विक्रेक मेळटल्यो. वावरड्याचो इश्ट पत्राची वर्गणी तशेंच नवीच कोण घेवंक सोदतात तर त्या भायर फादर आग्नेल कॉल म्हयन्याल्याचें सुस्क्रिसांव तुमी ऑफिसा भायर आसलेल्या माटवांत फारीक करूं येता. आयज राती मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत मागूंक आनी आमच्या ओत्मीक नवसुर्णीक ह्या माटवांत नायट विजील आसतलें. रातचें 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हें विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीजस एंड मॅरी हांचो पंगड. येयात आनी मागात मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत. प्रिच्या भाविनांनो, SP कार्दोज आजोसीचे हे आपल्याक मेळ्ळलो उपकार
आमकां कळोवन सांगता, हांव मानेवंत आग्नेलाची भोगतीन सदांच हास्कार सुस्कार काडटाली म्हज्या एकल्याच पुताक शिकयल्या उपरांत नोकरी मेळोंक. ह्या वर्साच्या जुनांत म्हज्या पुतान ॲशलीन बोटीर वचपाक मुंबय वचून कोर्स केलो. हांव पिलार सिमिनारींत काम करता म्हणटकूच दर ब्रेस्ताराक म्हज्या कामा पयलीं हांव म्हज्या पुता पासत मानेवंत आग्नेला लागीं नोवेनाच्या मिसार येवन मागतालीं. कोर्स सोंपल्या उपरांत पुतान ऑगस्ट म्हयन्यांत ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट पर्यंत जालो. ओतुंबराच्या सुत्रावेर कंपनीची ईमेल आयली, विजा मारूंक मुंबय वच म्हूण. बोटीर चडपाची तारीखूय दिली, ओतुंबराची 24वी. पूण ओतुंबराचे 24चे पयलीं पुताच्या हातांत विजा येवंकूच ना. तर आतां विजा विथड्रॉ करची पडली. ही सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराशी जाली. पूण बाबाड सोडूंक ना. म्हजी मागणी पुता पासत हांवें मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन चालूच दवरली. आतां अजाप म्हटल्यार कंपनीन आतां स्पानियांक बोटीर चडपाक नवी तारीख दिल्या आनी ती तारीख ह्या नोव्हेंबराच्या 21वी. ह्या पावटी तर विजा वेळार आयली आनी आतां जुस्तूस नोव्हेंबराचे 20वेर जो जावन आसा मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यातिथीचो दीस, नवे नोकरेक आपली वियाज गोवा टू कटार आनी उपरांत इस्पानियांक विमानान म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानेवंत आग्नेलाक काळजांत धांवन दिन वाचतां शेकी म्हज्या पुताक फावो तसली नोकरी मेळ्ळी म्हूण. मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक हांव मागतां. प्रिच्या भाव भयणांनो, असले आनी साबार दुसरे तरेचे उपकार आमी मागूंक ह्या पिलारच्या दोंगराक आयल्यांत. तर आतां आमी सगळीं उबी रावन उपकार मागूंक मागणें म्हणुया. आनी म्हज्या दोनूय बाजूनी ह्या स्क्रिनार तुमकां हें मागणें दिसती पडटा. तर सांगाती व्हडल्या ताळ्यान काळजाच्या खोलायेंत जावन आमकां जाय ते उपकार देवा लागीं मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन हें मागणें म्हणून आमी फुडें घालुया. सगळीं बरोबर व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे तरेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत धांवन मागतांव. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक परत एकदा व्हडल्या आवाजान म्हणुया. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागतांव. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागतांव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून उगडास करता. आतां पिडेवंताचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. तर 5:15च्या मिसाक आयलेलीं आसात तांकां उपकार मागता थंयसरूच उबे रावात. माटवांत आसलेल्यांक भायर सरून दी मांडावळीन. उपरांत तुमी भितर येवचें. मांडावळ सांबाळूंक मागता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक तुमची मान बागायात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आत्मिकायेन भरून तुमचे दर एकाचें कार्य करूंक जेजूचे नांवान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार